आतां गव्हर्मेंट ऑर्डरीचेर जे आमकां फस्टान आमच्यो बोट्यो स्टार्ट म्हणटकच आयज सगल्यो बोट्यो आपल्यो रेडी करून ह्या फिशिंगाक गेल्या. ऑलमोस्ट अबाउट 90% ह्या वास्कोच्यो 90% आमच्यो बोट्यो बर्सिंग फिशिंग आयज आपल्या ह्या दर्याच्या पोटार गेल्या आनी सीजन स्टार्ट म्हणून गेल्या. परिस्थिती कितली काय खबर ना. जेन्ना हे 10-15 दीस जाले ह्या दर्याक जायते सुंगट येयल्ले. सोलार म्हणटा आमी ताका सोलार. आनी स्पेशली हे सोलार सुंगट मोडा दिसांनी येता आनी जेन्ना येता थोडे दीस उरता आनी ते हुंयच्या कोस्टाक वयता ते कोणाक खबर ना. वो पोत्तून चिखलान वयता तेवूय खबर ना. पूण कितें आसता फायनली जेन्ना हे नुस्त्याक येयलें म्हणटकच दर्याक त्या टायमाचेर दर्याक नुस्तें येयलां तें मारूंक जाय. आमी हे गव्हर्मेंटाक जाय तें सांगलें. इवन जे आमचे ते डिंगीकार भाव कांसाले आहा वो वेलसांव तेणी देखून उलयलें सारकें की जेन्ना दर्याक नुस्त्याक येता तेन्नाच मारपाचें. हे ना जाल्यार दर्यो कितें वस सारको ओशन हे ते खूंय वयता आनी हुंयची कोस्टा वयता कांय खबर ना. जे तोंड पळोवन आमचे फिशरमॅन रावता अमक्या डेटीचेर मेवतले म्हणना फाल्यांचे कांयच खबर ना. ही परिस्थिती आमचे बोटकारांनी जाल्या. आयज जे बोट्यो आयज भायर गेल्या आयज बोट्यो वास्को सान इवन काणकोण ते कारवार देखून पावत येयलो. एक देखून सुंगट दिसती पडली. हांव गव्हर्मेंटाक हालीं इतलें सांगूंक वता हाच्या पर्सिंग पूण मातशें जियेवपाक शकता. ज्यो ह्यो धाकटी बोटी आहाय त्यो कितें करतल्यो. लोकांनी सुंगट मारून काबार केले बेगीन सगळी काबार केले. आनी आयज आमचे ट्रॉलिंग ज्यो बोटी गेल्या तेची परिस्थिती कितें. आमी 10-15 दीस जाले डायरेक्टरा बगले गेले. डायरेक्टराक आमी परिस्थिती सांगली. डायरेक्टर आमकां सांगूंक लागले वर्स बरो सुंगट मेवता. कितें आहा तें वर्सभर आयजूच जर आयज गेला दर्याक तर बोटी आयजूच भायर गेल्या सुंगट म्हणटा तें दिसता पडना. सुंगट कितलें येयल्लें लोकां कडेन मारूं जायना तितलें सुंगट येयलें. जो हो आतां गव्हर्मेंटाचो कायदो केला तेजेर डायरेक्टर कांयच उलयना हालो कांयच ना. हांव कित्या लागून हें सांगता हें जोरी तर आयज आमकां चोय प्रॉब्लेम जाला. आयज ह्यो धाकटी बोटी पळय फिशिंगाक गेल्या आनी परत येयल्या. ही 3 सिलिंडर बोट गेल्या आनी परत येयल्या कांय मेळना ताका. सो कांय मेळना. सो परिस्थिती ही जालो आहा टायमाचेर मारप. जेन्ना बांगडो दर्याक येयलो बांगडो मारप. जो नुस्तें दुसरी नुस्तें येयलें त्या टायमाचेर नुस्तें मारप. आनी जोरी तर मान नासतना हे भशेन तर उरलें तें नुस्त्याक आनी फाल्यां मेळना. सो फाल्यांचें काम आयज करूं जाय. आनी आयज थोड्यांनी आमचे धाकटी कोणाची हें आहा डिंग्या तेणी जोडलां पूण आमच्या फिशींग बोट्यो ज्यो बारीक धाकट्यो आहा फिशींग बोटी आहा तांकां कांयच मेळना. म्हणूंक शकना. हुंयच्याय दर्या हुंयचे कडेन आसूं शकता थिंग पावोन कितें मेळपाक शकता. सो सुरवात म्हणजे कितें आसा जसो आयज सुरवात जाल्या आमी सुरवात जाल्या हे सुरवातीक आयज आमकां फर्स्ट डेच्या पुणी आमी रावताले ते मेळपा जाय आहलें. 15 दीस पयले ते वचोन काबार केले पावनी दिता. जोरी तो धाकटी बोट्यो ह्यो जरी सर्वायव जातल्यो जाल्यार तेणी एक डेट एक चेंज करूंक पडटली. ना जाल्यार रश करूंक पडटलें. ना जाल्यार कितें दर्याक नुस्त्याक येयलें तेन्ना मारपाचें अशें कितें जातलें. हांव जाणा फॉर ब्रिडींग टायम 2 म्हयने आहा 2 म्हयने गव्हर्मेंट दिता. आमी तेजेर एगेन्स्ट नाय. पूण आमी 2 म्हयने जर हें करता आमी जेन्ना हितून 2 म्हयने आहा तेजे पयले देखून एक 15 दीस आमी बंद करपाचें आनी मागीर जाता जाल्यार 15 दीस पयले आमी स्टार्ट करपाचें. You are trying to say that sunta should be excluded from solar prawns should be excluded from fishing ban. चोय मरे आतां तुमी चोयला मरे सगळें दर्याची परिस्थिती कितें जालो ती चोयल्या मरे. आतां हांव नको खंयच्याय तर कित्याक जेन्ना बोट्यो वयता सुबेज वयता दोस जाता दर्या डिस्टर्ब जाता आनी तेन्ना सुंगट एक वयर सोडोंक वो मेळपाक शकता. पूण जेशें सुंगट येयल्लें तें सोलार सुंगट येयल्लें तें सुंगट आतां मेळपाना. तें दर्या काबार जाला
हो तेणे आतां कितें आसता सुंगट तरेतरेचे वायट आहा मिडियम आहा जे सोलार आहा टायनी आहा जेन्ना हे टायनीन ते रेड अशें ब्रावन हेजेशें तें जेन्ना सुंगट येयलें काय ना सोलार पयस वयता आनी सोलार उमको टायम जालो काय ना कॉल सोडून वयता आपले कॉल सोडून हें जाता